सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडोवन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव। तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडापुरते उलोवंक तुका कळना। बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय। सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो बांदचो? आमच्या कायद्याक सोमा की विरोध? आमी तो फारीक करजगी करूंक नजो। जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां। तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें। तोवळ जेजू तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची। जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया। इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशयांत अजाप पावले। थोडे फारिजेव आनी हेरोदीचे पक्षाचे जेजू लागीं तिरवोबांचे विशयांत सवाल करतात। सवाल बरें तरी सवाला फाटल्यान तांची कुसडाय उक्त्यान दिसता। जेजू देवाचो पूत, ताका सगळें कळीत आसा, कित्याक तो सर्व जाणार। तो केदींच पटवून पडना। ताचे विशयांत वायट चिंतून स्वार्थान भरिल्ले मात पटवून पडतात। तशेंच जालें। जेजून दिल्ली जाप चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया तांकां विजमीत करता। देवाचें देवाक दिया म्हणलें उतार भोव मोलादीक। सर वस्तू देवानच रचल्ल्यो, तर ताका आमी कितें दिवचें? ताका जाय आमचें नितळ आनी निर्मळ काळीज। आमचें काळीज नितळ निर्मळ आसा? वा फारिजेवां तसलें स्वार्थी आनी कुसडायेन भरिल्लें काळीज आसा? देव सर शक्तिवंत, आमचें तें कितलें वायट आसल्यारी तो नितळ करता। ताचे थंय आमी नितळ काळजान वसया आनी मागया, सोम्या, म्हजें थंय एक नितळ काळीज रचून दी।